10 दिवसांच्या वर्सुकी राष्ट्रीय लोक महोत्सवाक म्हळ्यारच लोक उत्सवाक सुरुवात झाल्या। 4 फेब्रुवारी मेरेन कांपाल पणजेच्या दर्या संगमाचेर हो महोत्सव जातलो। पळयात पुराय बातमी। गेल्या 24 वर्सां सावन लोक उत्सव मनयतात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान लोक उत्सवाचे उक्तावण केले। कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या वेस्ट झोन सांस्कृतिक केंद्र उदयपुराच्या सहकार्यान हो उत्सव घडोवन हाडला। कलाकारांक वाव दिवप भोव गरजेचे। कलाकार एका पांक्या तळे एकठांय हाडपाचे हेतान हो उत्सव जाता अशें प्रमोद सावंतान म्हळे। पळयात। पूरे देश भर से आए मेरे सभी कला के प्रेमी भाइयों और बहनों, लोक उत्सव गेली 24 वर्सां कंटिन्युअसली कला अकादमीच्या ह्या दर्या संगमाचेर आम्ही सगळेजण मनयतात, आम्ही सगळेजण वाटेकारी जातात, आम्ही सगळेजण वेगवेगळ्यो गोष्टी खरेदी करतात आणि कार्यक्रमूय पळयतात। सातत्यात आम्ही कला आणि सांस्कृतिक खात्याच्या वतीन आणि वेस्ट झोनल काउन्सिल हांच्या संयुक्त विद्यमानान हो कार्यक्रम राष्ट्रीय पावंड्यावेलो कार्यक्रम गोंयांत घडोवन येता। त्या खातीर हांव आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे आनी तेजी पुराय टीम हाजे पयल्यात पयलीं खूब खूब अभिनंदन करता। आमी वेगवेगळे आमचे खाद्य पदार्थ ह्या हातूंतल्यान हांगासर प्रेजेंट करता, लोकांक खावपाची संद मेळटा, लोकांक चव कितें आनी गोंयचें जेवण संस्कृती कितें हेंय कळटा आनी ताचे चव घेवपा खातीर गोंयकार प्रत्येक फावटी ह्या लोक उत्सवात वाटेकारी जाता। सिद्धीन म्हटल्या त्या प्रमाणे 10 दीस येवपी लोक असतात, न चुकता एकूय दीस न चुकता वेगवेगळे पदार्थ येवन खावपी आणि वेगवेगळी कला येवन पळोवपी हे लोक हांगासर येता। त्या सगळ्यांचे आणि गोविंद हांच्यांनी आव्हान केला त्या प्रमाणे समेस्त गोंयकारांनी बी हांगासर येवन फुडले 10 दीस वेगवेगळ्या हस्तकारागिरांचे प्रॉडक्ट पळोवचे, खरेदी करचे। आमी वेगवेगळे कडेन गजाली खरेदी करताच, बट जे कारागीर त्या निमित्तात हांगासर आयल्या तांकां आमी हांगासर वाव दिवप हो गरजेचो आसा। आनी निश्चित रित्या हांव अशा पद्दतीन हो 10 दिसांचो जावपी उत्सव तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून हांव स्वागत करता। पूरे देश भर में से यहाँ पे आए सभी कलाकार, इनका मैं मन से बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सही में मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप यहाँ हर साल आते हैं और हर साल आप लोग आपकी कला पेश करते हैं। विविधता से एकता, यही तो ये भारत देश की अखंडता हम सामने रखते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के लोक उत्सव की जरूरत है और जी हाँ, आप जैसे सभी लोक कलाकार, आपके सभी युवा इस शामिल होंगे और विकसित भारत का सपना जरूर साकार करेंगे, यही मुझे लगता है। और यही सपना साकार करने के लिए आप सभी लोगों का साथ रहेगा, यही मेरी मांग है आपसे। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।